सर, आयज गोवा गव्हर्मेंटाचें एक बजेट आयिल्लें आसा. एज द हेड ऑफ द इंडस्ट्रीज, वॉट इज युअर व्यू ऑन द बजेट, सर? हय, बजेटाचे व्यू म्हणल्यार हांवें कालूच सांगलेलें. आमी एक्चुअली आमची हें दिल्लें इन्फॉर्मेशन आमकां कितें कितें जाय तें बजेटाक. आमी फायनान्शियली कांय मागनाशिल्ले, पण आमी कितें म्हणटा, इंडस्ट्री आसा तिका मातशें बरे भशेन चलोवपाक तुमी हेल्प करपाची. आतां लास्ट पासून हांवें सांगलेलें, रोड कंडिशन आमची इंडस्ट्रियल इस्टेटी स्पेशली कुंडय दे स्टार्टेड एज्युकेशन ऑल्सो. मागीर ते म्हणपाक लागले हाच्या वेळार म्हणून बंद केल्लें. पण ताका असो फोकस असो म्हाका दिसूंक ना. रेव्हेन्यू जनरेशनाचो फोकस असो दिसूंक ना. जे कितें उलयता पळय ते कशे पयशे वांटप हाचेरूच चड भर असो दिसलो म्हाका. आनी कित्याक पयलीं जेन्ना पर्रीकर वयाचे पासून बजेटी येताले तेन्ना ही वॉज कॉन्सन्ट्रेटींग स्पेसिफिकली ऑन हाऊ द इन्वेस्टमेंट वील बी डन. आतां 4-5 वर्सां तरी नवे इन्वेस्टमेंट कांयच येवंक ना. आतां आमी पासून फॅक्ट्रीन जेन्ना काम करता पळय, जेन्ना आमची इन्कम वाडपाचें आसता तेन्ना आमी सपोज नवीन मशिनरी घाली जाल्यार आनी कितें तरी नवीन केल्यारूच देर इज चान्स ऑफ इन्क्रिजींग द रेव्हेन्यू, वीच इज ट्रू फॉर स्टेट ऑल्सो. वी हॅव सीन आतां पास्ट आतां मायनींग बंद जालें, रेव्हेन्यू कमी जालो, कितलोसोच कमी जालो. आतां तो म्हणटा विदीन इतल्या पिरियड मायनींग स्टार्ट जावन इवन 650 ही हॅज मेड अ प्रोविजन दॅट द इन्कम वील कम फ्रॉम मायनींग. आय एम डाउटफूल अबाउट इट. ते एक गोष्ट दुसरी आली, टुरिझम. आता त्याचं वॉट ही सेईंग दॅट ही विल बी स्ट्रेसिंग ऑन टुरिझम, IT, and surprisingly he has given a statement that he doesn't want a production based industry in Goa. I fail to understand what he meant by that, because see when he's saying IT industry येवपाक जाय. आता आमी पयल्या तुवेंचो प्रोजेक्ट जाली 2 वर्सां आली, अजून जाय तशी इंडस्ट्री तुवें हातून येना. आनी ताणें म्हणलें 2000 जॉब्स क्रिएट जातले तुवें IT पार्टार. IT म्हणल्यार ती आतां हें केल्या ती इलेक्ट्रॉनीक आयटम मॅन्युफॅक्चरींग हातून. जे इलेक्ट्रॉनीक युनिट, जो रेफ्रिजरेटर युनिट स्पेसिफिकली IFBन जेन्ना हें केल्लें, एप्लाय केल्लें, ते आपले रेफ्रिजरेटर युनिट थंय हाडूंक सोदताले. हांकां हांच्यांनी रिस्पॉन्सूय बरो दिवंक ना. ही कंपनी महाराष्ट्रान गेली. सो वी आर लुजींग ऑन सच इन्वेस्टमेंट वीच इज नॉट करेक्ट. हांव परत परत सांगता कितें की आमी आतां एटमॉस्फियर असो करपा जाय गोंयचो की इंडस्ट्री आपूण जावन हांगा येवपा जाय. क्लायमेट सगळी बरी आसा गोंयची, देर इज नो लेबर एजिटेशन, सगळें कूल आसा. पण गव्हर्मेंटाक जाय तसो इन्सेंटीव फायनान्शियल म्हणना हांव, पण करप्शन आसा. मागीर टायम टू टायम सर्विसीस मेळना लोकांक, वीच इज व्हेरी बॅड. मागीर मदीं मदीं खंयचे रूल हाडटात, तांकां कंप्लायन्सीस वाडयता, वीच हॅम्पर्स द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. दॅट इज वॉट आय फील. सो बजेट म्हजे हिसपान मातशें कितें जावपा आशिल्लें, ताणें कशें आमकां इन्कम येतलें पळय गोवाचें ताचेर मातशी चड स्ट्रेस करपाचें. हांव कितें म्हणटा, 2 दिसान काय कोण इतलें बजेट दिवंक शकना. दॅट इज वाय इन माय स्टेटमेंट ऑल्सो आय सेड वी वर नॉट एक्सपेक्टींग अबाउट द टोटल बजेट, बिकॉज देर इज नो इनपूट आस्क फ्रॉम एनीबडी. आमचे कडल्यान विचारूंक ना, अजून म्हणटा कोणूच मिनिस्टरूय ना. सो देर इज नो इनपूट दॅट हॅज गॉन इन मेकिंग दीस बजेट. सो मोस्टली इट हॅज बीन पास्ट बजेट आसा ताका मातशें हांगा थंय चेंज केला, कितें कितें एडिशन केला, घे 3 सिलिंडर घे, हांकां 3 सिलिंडर दिवपाचे, म्हणजे लोकांकूय खोशी केल्या. खोशी करून म्हणजे हांव कांयच म्हणना. इवन ते प्रुडंटाचे कोणी तरी म्हटलेलें की गोंयची इतल्यो एफडी आसा 93,000 crore, जाल्यार गोंयकार रीच आहा न्ही. ह्यो सर्वी हें कित्याक वाडपाक जाय? गरीब कोण आसा? तुमी म्हणटा फूल इंडिये भितर तांची 5.8 तुमची पर कॅपिटा इन्कम आसा. मागीर हे बारीक बारीक वाडपाची गरज कितें आहा? एंड एट हूज कॉस्ट? सी कितें जाता न्ही, ज्यो प्रामाणीकपणे काम करता, बिझनेस करता, ताका अशें फुकट दुसऱ्याक वाडटा, मागीर ताका ताच्या मनान येता आपूण म्हणून कित्याक काम करपाचें, आपणें अशेंच करपाचें, इलेक्शनाक उबें रावपाचें, पयसो करपाचो, नाजाल्यार आनी खंयच्या हातून करपाचें. सो दीस इज नॉट अ प्रॉपर वे. दॅट इज वॉट इज माय फिलींग. Sir, you think that the budget is overestimated? ऑफकोर्स इट इज ओवर एस्टिमेटेड. ओवर एस्टिमेटेड म्हणल्यार आतां आमी लास्ट टायम जर बजेट तुमी बारीक पळयलें, ते हांव बाकीच्यांचें म्हणना, IDCक ताणें 10 कोटी हें केल्लें, पण लास्ट पासून मार्च पर्यंत आमकां फक्त 5 कोटी IDCक मेळ्ळे. दीस वॉज द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ द एंटायर इंडस्ट्रियल इस्टेट.
ह्या बजेटान जाल्यार आयडीसीक कांयच प्रोविजन करूंक ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर लास्ट 10-20 इयर्स कांयच इम्प्रुवमेंट ना. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वेर्ना सोडली न्ही, वेर्ना पासून तो हायवे येता म्हणून तुका चकचकीत दिसता, पण इंटरनल रोड सारके ना, खंयचीच स्ट्रीट लायट चलना, पावराचो इतलो इश्यू आसा. आतां खंयच्याय व्हडल्या कंपनीक वचून पळयलें जाल्यार सांगताले डिझलाचो तांकां इतलो कॉस्ट जालो, कित्याक लास्ट सगळे पावर शटडावन ते इंडस्ट्रियल इस्टेटीनूच घेता. बाकी खंयसरूच पावर कट करनात ते, फक्त मेन इंडस्ट्रियल इस्टेट कित्याक जाता, तांकां इजी पडटा, पट्ट करून तांचे हो फिडर बंद करया. सो एक दीस मायक्रो लॅबाचो फिडर बंद केलो, दुसरे दिसा दुसरो फिडर बंद केलो. दिस इज नॉट द वे न्ही. सी, इंडस्ट्री जनरेटिंग रेवेन्यू, दे आर पेईंग मॅक्झिमम टॅरिफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आणि तांचीच तुम्ही पावर कट करता. You have been helpful in the pandemic times also. या, अँड वी हॅड सो मच इन पॅन्डेमिक टायम. उदक पयला उदकाचे बी सारखे हे ना. सो बेसिक नीड आसा जर दवरली जाल्यारूच इंडस्ट्री ग्रो जातली. इंडस्ट्री ग्रो जाल्यार रेवेन्यू जनरेशन जातलो. दॅट इज वॉट इज माय से इन दीस. Sir, you are very vocal about yet another demand that there should be no corruption and there should be a grievance cell. जावं तुमचें एक म्हणणें आसलें की that there should be conducive environment to attract industries. You think that this is happening now? आता हातून ताणें एक गोष्ट बरी केल्या म्हणटा ती ग्रिव्हन्स सेल मातशें टायट करपाचें उलयलां. पण म्हाका अजून कळना ग्रिव्हन्स सेल कशें टायट करतले. बिकॉज आमी रिपोर्ट पळयला ग्रिव्हन्स सेलाचे, पण अजून पासून कोणाचेरूच एक्शन घेवना, कळ्ळें न्ही. दुसरी गोष्ट म्हणटा सिटीजन डिमांड आसा पळय टायम, ही इज सेयींग दॅट ऑन टायम डिलिव्हरी जातली. पॅन्डेमिकाच्या पयलीं तुमकां याद आसतली व्हायब्रंट गोवाचें हें आशिल्लें, तातूंत सीएमान अनावन्स केल्लें 30 दिसान सगळीं परमिशनां मेळटलीं नवी फॅक्टरी चालू करता. पण अजून पासून ती स्टेट येवना. अजून पळय इंडस्ट्रियल, म्हाका पयर एकटो सांगतालो इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे भायर जी आसा पळय, आज ताणें बरी गोश्ट केल्या म्हणटा ती टीसीपीचे अप्रुवल ते मिनिस्टराक फायल वताले ते काडल्या. तरी पण कितें जाता पळय, ह्यो फायली आसा पळय जेन्ना अप्रूव जाल्यो अदर दॅन इंडस्ट्रियल इस्टेट, परत सरपंचा कडेन वता, सरपंच परत हात फुडें काडटा. खंयच्यान म्हणून पयशे दिवपाचे इंडस्ट्रीन, कितले म्हणून. लिगली पळय तुमी जर सिस्टमॅटीक सांगलें हें जाय तें जाय जाल्यार वी कॅन प्लॅन अबाउट इट न्ही प्रोजेक्ट. त्या खातीर भायलो लोक हांगा येवपाक मातसो हें जाता, बिकॉज दे कांट पे लायक दॅट अंडरआर्म. सो तांकां ते म्हणटा तुमी फी वाडया बट ऑफिशियली दवरा कितें तें. सो हातून पासून हांवें कितें म्हटलेलें पळय, आतां कॉपरेशन आहा पळय आयडीसीची नाल्यार इंडस्ट्री रिलेटेड कॉपरेशन आहा ती तुमी चडशी हाका दिवची, बिझनेसमॅन ऑर प्रोफेशनल कोण तरी अपॉयंट करा, ताका सॅलरी दिया, तो परफॉर्म करना जाल्यार ताका काडपाक मेळटा तुमकां. पॉलिटिशियनाक दितकच कितें जाता, तांची प्रायोरिटी चेंज जाता आनी मागीर कितें जाता, मागीर आमी कांयच उलोवंक शकना, लोकूय बी मागीर प्रेशरार येवन कामां जायना न्ही. सो दे हॅव टू पे एंड गेट द वर्क डन. Ideally, there could have been a lot of businesses and industries coming to Goa, but there is no ease of doing business. This is what you're trying to say. Yeah. The second thing is one is the corruption. Second part, what has to be corrected is the ease of doing business. Right now, there is no guarantee that if you apply for something, you will get in that particular time. Because the jail ताणी जे हे केला online services, which is not functioning and which is not compatible. So आम्ही कितें म्हणटाले कोण तरी बरी एजन्सी हाडा आणि ताच्याकडे करून घ्या. इट डजंट टेक मच टायम अँड एफर्ट. बरी जर सिस्टम केली सुटसुटीत, एसओपी फिक्स करपाची, प्रत्येक गोष्टीक फायल कशी मूव जावपाची ताची टायमलायन घालपाची. लास्ट टायम आमी केल्ले जेन्ना अशोक कुमार इंडस्ट्री सेक्रेटरी आशिल्ले, 2 एसओपी केल्ले आमी. एक लायसन, कंस्ट्रक्शन लायसन थ्रू आयडीसी आनी दुसरी ऑक्युपन्सी. आणि अजून पासून म्हाका सांगपाक बरें दिसता म्हणटा ती त्यो दोनूच गोष्टी आहा पळय त्यो टायम टू टायम जाता. सेकंड थर्सडे आनी फोर्थ थर्सडे तांची मिटींग आसता 37B कमिटीची. त्या टायमार मिटींग जाता आनी ज्यो फायली थंय येता. आतां कितें जाता, फक्त थंय फायली येवपाक आडाकतात, ते एक आमी सोडूंक जाय. अश्योच सगळ्या जर सर्विसिंगाक जर टायम टू टायम एसओपी केल्यो, म्हणजे एक सेट केल्यो एसओपी, लोकांकूय कळटलें कशें अप्लाय करपाचें, कोणा कडेन वचपाचें तें. हाका ताच्या फाटल्यान पांयां धरपा नाका. आनी दुसरें टायमलायन घालपाची. खंयची फायल जर खंयच्या डिपार्टमेंटान कोण मनीस जर आडावन धरता, तुका इमिजिएटली ताच्या डॅशबोर्डाचेर कळपाक जाय कोणा कडेन उरल्या फायल. सो दॅट एमडी कॅन आस्क क्वेश्चन न्ही. Sir, one last question. म्हणजे आता we have seen असं हाली गॅर जालें युक्रेन रशिया हे वाटेन डिझल रेट वाडल्या, फ्युअल रेट. हॅज इट अफेक्टेड द इंडस्ट्री? ऑफकोर्स सी वॉट एवर सिच्युएशन भायर आसा ते इंडस्ट्रीक एफेक्ट जातात.
आतां इंडस्ट्रीचो हे लास्ट टायम रॉ मटेरियल कॉस्ट इतलो वाडपाक लागला. दे आर स्ट्रगलिंग विथ दॅट. एक जालें कंप्लायन्सीस, दुसरें म्हणल्यार रॉ मटेरियल वाडलें, दुसरें म्हणल्यार आतां तुमकां खबर आसतलें की कंटेनर मुवमेंट हांगा आतां इतले ते उलयता पळय एक्सपोर्ट करा हांगाच्यान, पण सादी कंटेनर सर्वीस आमची हांगा एमपीएचेर अजून सारकी जायना. तांचे कडेन क्रिनीच ना. 2-3 फावटी आमी वचून शिपींग मिनिस्टराक मेळ्ळे, कितले प्रेझेंटेशन जॉयंट प्रेझेंटेशन केलें सगळे एसोसिएशनान, पण कांयच हालचाल जायना. व्हडले फार्मा युनिट आहा ते आपले कंटेनर ट्रान्सपोर्टरान मुंबय धाडटा आनी थंयच्यान डिस्पॅच करता. सो बारीक सारीक जो एक्सपोर्टर एक कंटेनर इम्पोर्ट करता, 1-2 कंटेनर धाडटा, ताची गोची जाता. ताका परवडना ते एक आतां हें करपाक. सो हांगासरल्यो ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी जर सारक्यो केल्यो न्ही, कित्याक जाल्यार इंडस्ट्री ग्रो जातली, रेवेन्यू वाडटलो, मागीर तुमकां जाय तशे पयशे मोडा लोकांक वाट, आमी कांय म्हणना. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू.